पक्ष इतलो शुअर आहा की तुम्ही एंटी पार्टी एक्टिविटीजां इन्वॉल्व आहा म्हणून की तांणी तुमच्या अगेन्स्ट आनीक मायकल लोबोच्या अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मूव केला. एंटी पार्टी एक्टिविटी करपाची प्रश्नच ना म्हज्या कोतान कसलोच प्रश्न. आतां तांकां कितें दिसता आसत जाल्यार कोणें तांकां सांगलां आसत कितें सांगलां आसत आनी ताजे बेसाचेर ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालता. हांव कांय करपाक शकना न्ही. देन आय वील टू फायट इट आउट. तुम्ही मातसो रिटायर्ड हर्ट हो शब्द वापरलो. रिटायर्ड हर्ट कित्याक आनी कितली हर्ट? आतां तुमी म्हाका जबाबदारी जी म्हजेर आशिल्ली जी हांवें समर्थपणे पेलिल्ली तुमी म्हाका कांयच सांगना आसतना कांयच विचारनासतना तुमी म्हाका ह्युमिलिएट केल्या भशेन केलो. ज्या तरेन तुमकां ट्रिटमेंट मेळ्ळ्या काँग्रेसीन तर आज तुमचे काँग्रेसी वेले मन विटलां. तुम्ही घडये निर्णय घेतलो नासत सोडपाचो मन विटलां. दुख्ख जाता. मायकलाक तांणी लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलो. वाय डू यू थिंक दॅट डिसिजन वॉज रॉंग? मायकल 2 म्हयने पयलीं आयलो पक्ष. त्या वेळाचेर ताका घेवपाक ऑपोजिशन जाल्लें. दॅट इज वॉट म्हणजे म्हाका अशें दिसलें न्ही की आनी मेजॉरिटी द MLAs वेर दॅट टायम वीथ मी. ते सगळें आनी तुमी इन्स्टंटली इन्स्टिंक्टिवली उलोवन गेले की आपल्याच्या विरुद्ध जाताले तेन्ना पॉलिटिकल विचंटींग अशें दिसनाशिल्लें काय म्हणून तेन्ना कोण उलोवपाक आयलो. हें दिसता सर मना भितर की जेन्ना तुमच्या अगेन्स्ट ह्यो केसी आशिल्ल्यो तुमच्या अगेन्स्ट हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन रेड्स आनी हे सगळें चालू आशिल्ले तेन्ना पक्षान तुमकां जाय तो आदार केलो ना? फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय. आय हॅव फॉट माय ओन बॅटल. आज सर त्या ओथा कडेन तुमी कशें पळयतात? वर द रेलेवन्स ऑफ दॅट ओथ टुडे जेन्ना ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडटात. कारण काल दिनेश गुंडूरावान आनी गिरीश चोडणकरान सुरवात केली ती त्या ओथा वेल्यान सुरवात केली. each one has to have his own perspective about the vote. Ultimately we are in the politics for serving the people. तांचे खातीर आमी जें कितें करता तें यू हॅव टू टेक ए कॉल ऑन दॅट. आपूण करता तें कितें लोकांच्या बऱ्या खातीर करता वायटा खातीर करता कितें करता. जाता बरें तुवें काय जर जायना. लोकांच्या बऱ्या खातीर करता आनी देवाक दिसलें की हो करता तें बऱ्या खातीर करता म्हाका दिसना देव केन्ना तुका आडयतलो. डू यू थिंक सर आय एम आस्किंग अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन बट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फाल्यां जर तुमी कसलोय निर्णय घेतलो मडगांवकार तुमच्या फाटल्यान उबे रावतले? म्हाका मडगांवकार दिगंबर कामत ह्या नांवान पळयतात. म्हाका आज अशें आसा की इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलिएशन पीपल वोट फॉर दिगंबर कामत. आज ह्या क्षणाक काँग्रेसीक रावचेशें दिसता काय दिसना? हांव सद्या रिटायर्ड हर्ट म्हणटा पळय तेन्ना हांव इंट्रोस्पेक्शनूय करता सायड बाय सायड. कित्या खातीर पार्टीन म्हाका असो ट्रीट केलो काय? म्हजें खंय चुकलें काय? खंय कित्या खातीर म्हाका अशें सदांच हें करतात? असो एक हांव भितरल्यान इंट्रोस्पेक्शन करता. कितें कन्क्लुजनाक येता तें मागीर हांव पळयतलो. सद्या इंट्रोस्पेक्शन चालू आसा. पण तुम्ही एक गजाल आज क्लियरली सांगतात की मन ना. आय एम डीपली हर्ट बेसिकली. एक्झॅक्ट शब्द म्हणल्यार आय एम डीपली हर्ट बाय द वे पार्टी हॅज ट्रिटेड मी.